नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। पुलिस ड्रग्स माफिया केसीत निलंबित केले 7 पुलिस परत ड्युटेर। केसीचो तपास जावच्या पयलीच घेतले कामार। 5 वर्सां जाली तरी पुलिस आणि सीबीआय कांयच हाताक लागना। काँग्रेस म्हणटा असल्या पुलिसांक परत ड्युटेर घेऊन सरकार प्रामाणिक पुलिसांची वाट लावंक उठला। प्रामाणिक पुलिसय असल्या धंद्यांनी वचपाचो भंय। मार्केटात परत म्हारगाईची चिन्ह। शेजारच्या जिल्ह्यातल्यान माल हार्डवर करपी गाड्यांक 1 जूनासावन एंट्री फी। नित्याच्या गाड्यांक सवलतीचे पास। पीडब्ल्यूडीची अधिसुचोवणी। मिकीक पर्रीकाराच्या दिल्लीतल्या सरकारी बंगल्यार सोदपाच्या जेएमएफसी कोर्टाच्या आदेशाचेर मडगांवच्या सत्र न्यायालय 27 मेक दितले निकाल। सरकार म्हणटा सोद नाकात। मडगांवच्या नव्या नगराध्यक्षाच्यो पहिल्याच दिसा मुख्य अधिकाऱ्या वांगडा धिर्यो। आणि 33व्या राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल सर्ती 24 राज्यांतल्यान 55 पंगड वांटेकार। वास्कोच्या एमपीटी ग्राउंडार सर्त सुरू। आता खबरो विस्तारान। गोय पुलीस खात्यान ड्रग्स माफिया नेक्ससात निलंबित केल्ल्या 7 पुलिसांक परत कामार घेतल्यात। हे गंभीर प्रकरणात तांच्या आड अजूनही चौकशी चल्ल्या। 2010 ड्रग माफिया अटलाकडले नेक्सस उक्ताडार आयल्या उपरांत पीआय आशिष शिरोडकारा सयत 7 पुलिसांक निलंबित केल्ले। ह्या सगळ्या खात्यान जीआरपीत घाल्यात। महत्वाची गजाल म्हणल्यार 5 वर्सां जाली तरी पुलिशेक आणि सीबीआयक खंय ह्या केसीविशीं कांयच हाताक लागना। ड्रग्स नेक्ससाचो आरोप आशिल्ल्या वादग्रस्त 7 पुलिसांक गोय पुलीस खात्यान मंगळारा परत ड्युटेर घेतले। ड्रग्स माफिया नेक्सस प्रकरणात तांकां सस्पेंड केल्ले। हे ते 7 पुलीस पीआय आशिष शिरोडकार, पीएसआय पुनाजी गावस, हेड कॉन्स्टेबल हुसेन शेख, कॉन्स्टेबल साहिश पोकळे, कॉन्स्टेबल संजय परब, कॉन्स्टेबल आर.एस. काणकोणकार आणि कॉन्स्टेबल संदीप परब। ह्या 7 पुलिसांक जीआरपीन घाल्यात। तांचे आड अजून खात्या अंतर्गत चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रिया चल्ल्या। पीआय आशिष शिरोडकाराच्या सांगण्यावेल्यान सकयल्या पोस्टार आशिल्ले 6 पुलीस कर्मचारी पुलीस लॉकरांतल्यान ड्रग्स चोरताले आणि ड्रग डीलर अटालाक दिताले म्हूण तांचेर आरोप आसा। 7 जाणांचे सस्पेन्शन फाटीं घेतिल्ल्यान गोय पुलीस आणि राज्य सरकाराचो दुबावीत कारभार उक्ताडार आयला। डुडूचेर ड्रग्स प्लांट करपाच्या केशीन निलंबित जाल्ले महादेव नायक आणि बाकीचे 4 कॉन्स्टेबल हायकोर्टान गेल्ले। ड्युटेर परत घेवचे म्हूण ते मागतात। मात हे पुलीस ड्रग्सा सारकेले गंभीर केशीन आडकल्ल्यान तांकां परत ड्युटेर घेवंक शकना म्हूण गोय सरकार हायकोर्टाक सांगता। पीआय आशिष शिरोडकार आणि बाकीच्या पुलिसांक खंयच्या आदारार ड्युटेर घेतले आणि डुडूचे केशीन महादेव नायक आणि बाकीच्या कॉन्स्टेबलांक वेगळी वागणूक कित्याक काय म्हूण प्रुडंटान वेल्या पुलीस अधिकाऱ्यांक विचारले। ह्या 7 पुलिसांक खंय कामार परत घेवंक सीबीआयन हालींच एनओसी दिल्ली। ते उपरांत पुलिसांचे निलंबन नियाळ समितीन तांकां परत कामार घेवंक मान्यताय दिली म्हूण आयजी सुनील गर्गान प्रुडंटाक सांगले। हे पुलीस फाटल्या सुमार 5 वर्सां सावन निलंबित आशिल्ले। ठरावीक काळा भितर तांकां न्याय मेळूंक जाय आशिल्लो तो मेळ्ळो ना। आयजी म्हणटा बाकीच्या निलंबित पुलीस कर्मचाऱ्यांक ड्युटेर परत घेवपा विशीं फेर नियाळ चल्ला। पूण ह्या 7 पुलीस कर्मचाऱ्यां आड अजून चौकशी चल्ल्या। न्याय कोणाकूय मेळूंकूच जाय, पूण ह्या इतल्या मोठ्या आनी गंभीर केशीन 5 वर्सां उपरांतय गोय पुलीस आणि सीबीआय पुराय चौकशी करपाक सामकी फेल गेल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। ड्रग्स नेक्ससातल्या आरोपी पुलिसांक परत ड्युटेर घेऊन बीजेपी सरकार प्रामाणिक पुलिसांची वाट लावंक उठला म्हूण काँग्रेसीन फोग काढलो। सरकारांनी गोय पुलिसांच्या असल्या गजालींक प्रामाणिक पुलिसे असल्या धंद्यांनी वतले म्हूण काँग्रेसीन भंय उक्तायला। सरकार आज पुलीस ऑफिसरांक तशेंच गोयचे जनतेक तशेंच ड्रग्स इंडस्ट्रीन असलेल्या लोकांक कितें सिग्नल दिवपाक सोदता? सरकार आयल्यार भ्रष्टाचारी फुडाऱ्यांक जेलीन वडयतलो म्हूण प्रचारा वेळार पर्रीकार लोकांक सांगत भोंवतालो। मात चर्चल आलेमावा आड विजिलन्सान भ्रष्टाचाराची फायल आणि अधिकाऱ्यांची जबानी नोंद आसतना बीजेपीच्या सरकारान कोणाकच भितर उडयल्लो ना। हांकां भितर घालतलो म्हूण आमची आशा आसली। आज परिस्थिती कितें जाल्या?
तो फाट दाखवून पळा. पीटी पारकारान आपलो स्टेटमेंट दिला विजिलन्साक. आय हॅव एक्टेड अंडर द instructions of the then PWD minister Churchill Alemao म्हणून clearly nor Churchill Alemao is arrested today nor is PT Parkar arrested today. Why? कायदो हांका सेपरेट लागता. तुम्ही बारीक बारीक मुसांक ते कोण LDC असता UDC असता तांका काडटा भितर उडयता. चर्चिल आलेमांक आनी PT पारकाराक कित्याक अरेस्ट करूं ना PWD घोटाळ्यान. आनी PT पारकार हो एका डिव्हिजनाचो घोटाळो 25 डिव्हिजनां आसा PWD. PI संदेश चोडणकाराचे मसाज पार्लराकडच्यान खंडणी वसुलीचे प्रकरण CBI मेरेन पावोवपाची तयारी काँग्रेसीन केल्या. I am writing to the CBI director. ताका इतलें सामकें सेन्सिटिव्ह पोझिशन दिलें ऑफ एंटी बर्गलरी सेल की ताणें ते एंटी बर्गलरी सेलाचे एडवान्स बर्गलरी सेल करून उडयले. सो ताका तुमी मुकूट घालता तकलेर हाडून ताका मुख्यमंत्री करा मरे तुमचो त्या परस. भ्रष्टाचाराच्या केशींनी आडकल्ल्या आनी सस्पेंड जाल्ल्या एकल्याक पुलीस खातें ड्युटेर घेवंक लागला. राजकीय फुडाऱ्यांच्यो विजिलन्स केशी पोक जावंक लागिल्ल्यान सध्या काँग्रेसीच्या हाताक आयतेच कोलीत मेळ्ळा. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. जुनासावन मार्केटांत परत म्हारगायेची लक्षणां दिसतात. 1 जुनासावन शेजारच्या जिल्ल्यांतले नित्याच्या ट्रान्सपोर्टरांक एंट्री फी लागतली. ट्रान्सपोर्टर बोवाळ मारतले म्हणून फाटलीं 2 वर्सां शेजारच्या जिल्ल्यांतल्यान नित्याच्यो गरजेच्यो म्हाल हार्डवर करपी गाडयांक गोंय सरकार एंट्री फी लायत नाशिल्लो. आतां जुनासावन तांकांय लागतली म्हणून PWDची सुत्रां सांगतात. मात ह्या गाडयांक सवलतीच्या दरान पास सिस्टम लावपाची येवजण आसतली. सरकारान खंय अधिसुचोवणी काडल्या. एप्रिल 2013 सावन गोंय सरकारान भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी गाडयांक एंट्री फी लागू केल्या. शेजारच्या जिल्ल्यांतल्यान भाजीपालो, फळां, नुस्तें, दूद आनी तसले बाकीचे नित्याचें सामान हाड व्हर करपी ट्रान्सपोर्टरांनी बोवाळ केल्ल्यान तांकां ह्या एंट्री फींतल्यान भायर दवरिल्ले. तांकां सवलतीचे पास दितले म्हूण तेन्ना सरकार उलयल्लो. सरकारान आतां 1 जुना सावन शेजारी जिल्ल्यांतल्यान नित्याक येवपी ह्या गाडयांकूय एंट्री फी लावपाचें थारायलां म्हूण सुत्रां कडल्यान कळटा. शेजारच्या त्या गाडयांक एंट्री फी लागू करपाची तशी अधिसुचोवणी खात्यान काडल्या. सरकारान थारायल्ल्या दरा प्रमाण टेम्पोक एकदां भितर येवंक 500 रुपया जाल्यार व्हडल्या गाडयांक 1000 रुपया आनी म्हयन्याचो पास केल्यार फक्त 50% फी आनी 3 म्हयन्याचो पास केल्यार 40% फी भरची पडूं येता. मात कितली एंट्री फी कितली सवलतीन लायली तरी पासून तिच्या नांवान ट्रान्सपोर्टर भाडें भरमसाट वाडयतात. हें फाटले खेप फी लायिल्ली तेन्ना घडिल्लें. एंट्री फीक लागून किला फाटल्यान 10 ते 20 पयशे वाडटा आसत जाल्यार रिटेल मार्केटांत डिलर सरळ 5 ते 10 रुपया वाडयता. गोंयांत 5 नाक्याचेर ही एंट्री फी घेतात. सरकारान अंदूच्या बजेटांत एंट्री फींतल्यान सुमार 40 कोटी जोडपाचो अदमास केला. सध्या शेजारच्या जिल्ल्यांतल्यो ह्यो नित्याच्यो गाडयो सोडल्यार बाकीच्या गाडयांचेर एंट्री फींतल्यान PWD वर्साक 25 कोटी मेरेन जोडटा. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या मार्केटांनी परत म्हारगाय वाडूं येता. तशें जाल्यार म्हारग जातलें त्या सामानांत ह्यो गजाली आसतल्योच. म्हारग जातलो माल, भाजी, फुलां, मांस, चिकन, नुस्तें, दूद, कड्डणां, रेडीमेड कपडे, काजू, चपलां, बॅगो, प्लास्टिकचें सामान. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. घेऊया एक विराम.